नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरात खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तसेच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकीतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारीपासून सुरू जाता. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू तो केन्नासान जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. हाचे वयल्यान बोट धनी फटींग उलयतलो हे स्पष्ट जाता. गोंयांत सुद्धा म्हणजे तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. प्रवाशां खातीर वेगळी सोय सुविधा करून दिवपाची मागणी थंयच्या थळाव्यांनी केल्ली आसा. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केला. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनात येवकार. ह्या न्यूज रूम बुलेटिनात दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी धांवतो नियाळ घेतात. तर आयच्या दिसा गोंयांत खंयच्यो घडामोडी जाल्यात हे जाणून घेवया. तर सगळ्यात पयलीं आमचे सब एडिटर्स उत्तेजा कडेन आनी ताजे कडेन खंयच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो आसात त्यो जाणून घेवया. आयची म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार सकाळ सावन एक सोशल मिडियाचेर पोस्ट व्हायरल जाता. तो म्हळ्यार गोंयांत एकी कडेन बेरोजगारी वाडटा आनी दुसरे कडेन ज्यो गोंयच्यो कंपनी आसा त्यो आपली जी नोकर भरती आसा ती भायल्या राज्यांनी आयोजीत करता. आनी आयज जे आसा ते MRF टायर्स कंपनीची फोंड्या आसा तांच्यांनी फाल्यां शुक्रारा 12 तारखेक कुडाळ महाराष्ट्रांत नोकर भरती मेळाव्याचें आयोजन केल्ल्याची सोशल मिडियाचेर पोस्ट व्हायरल जालो. आनी हाचेर जे विरोधक आसा म्हळ्यार RGPचो मनोज परब आनी तशेंच गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय हांच्यांनी खर तिडक उक्तायली आनी मुख्यमंत्र्यान हातूंत हस्तक्षेप करपाची मागणी केल्ली. तांच्या विरोधा उपरांत रोखडोच जी MRF टायर्स कंपनी आसा तांच्यांनी U-टर्न मारलो आनी कुडाळांत नोकर भरती आयोजन केल्या. आनी जो पोस्ट सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाला ही बातमी फटीची अशें तांच्यांनी पत्र आसा जे मुख्यमंत्र्याक बरयलें आसा. आनी तशेंच तांच्यांनी फाल्यां शुक्रारा फार्मागुडेर ITI नोकर भरतीचें आयोजन केलां अशें तांच्यांनी त्या पत्रान बरयलां. दुसरी बातमी म्हळ्यार वाळपय भर बाजारान लोक वस्तीन एका दुकाना मुखार कांय जनावरांची हाडां सापडली आनी ही हाडां गोरवांची आसुंये असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. थंयसर पुलिसांनी तशेंच पशुसंवर्धन विभागाच्या दोतोरान येवन थंयसर ती हाडां आसा ती ताब्यान घेतिल्ली आसा. आनी ताचो जो अहवाल येयल्या उपरांत कोणाची हाडां आनी कितें तें स्पश्ट जातलें. तशेंच तिसरी म्हत्वाची बातमी ती म्हळ्यार फाटल्या बिरेस्तारा बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत ऋषी नायर बंगळुरूच्या ऋषी नायर ह्या विद्यार्थ्याक दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्लें आनी तेज्या जे पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान अशें आसलें की ताका उलटे खातीर मरण आयलें अशें जालें. आनी तेजी उलटी आसा तेजी GMCत आयज तपासणी जाली आनी तेच्या उलटेंत खंय 3 प्रकाराचे ड्रग्स आसलेले. ते म्हळ्यार झोल्पिडेम, मेथाफेटामाइन आनी MDMA अशे 3 प्रकाराचे ड्रग्सांचो अंश तेज्या उलटेन आशिल्लो. आनी GMCन रॅन्डॉक्स मशिना वरवीं ताची उलटेची आसा ती तपासणी केल्लेली आसा. आनी आतां हे घडणुके उपरांत बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत ड्रग्स पाविल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्लेले आसा. तर ह्यो म्हत्वाच्यो 3 अपडेट तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. येस. उत्तेजान आमकां 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्या आसात. तातूंतली म्हत्वाच्यो म्हळ्यार MRF रिक्रुटमेंट तशेंच वाळपय हांगासर कांय जनावरांची हाडां सापडिल्ली आसा ताचो फुडलो तपास सुरू आसा. तशेंच बिट्स पिलांनी आतां ज्या भुरग्याक मरण आयिल्लें ताच्या उलटेंत ड्रग्स सापडिल्ल्यान सद्या बिट्स पिलांनी ड्रग्स वेव्हार चालू आसा काय कितें असो प्रस्न पडटा. तर फुडें आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. बेतोड्या पंचायत क्षेत्रांत कोडार हांगा IIT प्रकल्प उबारपाचो आसा. जेन्ना हें कळ्ळें की थंयसरल्या लोकांनी ह्या प्रकल्पाचो पुराय विरोध केलो. तशें तांचें अशें म्हणणें आसा की हो जो प्रकल्प आमकां नाका तर हो सरकार हांगा प्रकल्प कित्याक हाडटा अशें ते प्रश्न विचारता. ह्या प्रकल्पाक लागून थंयसरली जी नॅचरल ब्युटी आसा तशेंच रानां बिनां तेंच्यो बागायती आसा त्यो नश्ट जातल्यो. ह्यान पयलीं ही जी IIT आसा ती पयलीं सुरवातीक सांग्यार आयली, उपरांत काणकोणाच्यान उपरांत शेळ मेळवली, मागीर उपरांत परत सांग्यार गेली. आतां सांग्या वयल्यान मागीर उपरांत परत दारबांदोडा आयली. थंयसर जाता मागीर थंयसर लोकांनी विरोध केल्या उपरांत आतां ही बेतोडा ह्या पंचायत क्षेत्रांत आतां येवपाची आसा. पण थंयसरल्या लोकांचो पुराय विरोध आसा. ते अशें सांगता ह्या वाठारांत जे लोक आसा ते 95% जे ते तशे शेतकार आसा आनी ते तेजेर शेताक करून तांचें पोट भरता. आनी मुख्यमंत्र्यान काल
कालूच एक स्टेटमेंट केलो त्याचोय तांच्यांनी खरो विरोध केला. तांच्यांनी अशें म्हटलां की मुख्यमंत्र्याची कोण दिशा भूल करता नाल्यार ह्या हेजी तांकां पुराय कोण म्हायती सारकी दिवंक ना अशें तांच्यांनी सांगिल्लेलें आसा. ही जी बातमी तुवें सेंट्रम लायव्ह बुलेटिनाक पळयत तर ही दुसरी जी बातमी म्हणजे कळंगुटे 23 इल्लिगल जी दुकानां सुरू आशिल्ली तेचेर मातये भरवण केली. तातूंतली 22 दुकानां ती मातये भरवण केली. तितूंतली एका दुकान धनियान स्टे हाडिल्ल्या न्यायालयातल्यान तेजी दुकान आतां उरिल्लें आसा. पण ह्यान पयलीं पंचायतीच्या सेक्रेटरीन अशें सांगलें की जी बेकायदेशीर आसली दुकानां मातयेभरण करपाचो आदेश दिल्लो पण तांच्यांनी तरी आदेश दिवन लेगीत ती करूंक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी कारवाय केली आसा. हेच्यो दोनूय बातमी सेंट्रम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. ऐश्वर्यान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगलेल्यो आसा. तातूंतली फाटले कांय दीस जाले कोडार बेतोडा वाठारांतले लोक आनी IITक कायम विरोध केल्लो आसा आनी तांचो विरोध कायम आसा. आमकां IIT नाकाच अशा तांच्या मताचेर ते ठाम आसात. तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार बायगिणी कोयर प्रकल्प प्रक्रिया केन्ना जावपाक दिवपा ना अशें कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायान आयज स्पश्ट केल्लें आसा. हे विशीं मुख्यमंत्र्यानूय आमकां आश्वासन दिल्लें आसा अशें ताचें म्हणणें आसा. देखून ह्यो आमच्या सब एडिटरांनी ज्यो बातम्यो सांगल्यो आसा त्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव ऐश्वर्या केरकार. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट हे लायव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरात खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जाता. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू तो केन्नासान जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. हाचे वयल्यान बोट धनी फटींग उलयतलो हे स्पश्ट जाता. गोंयान सुद्दां म्हणजे तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. प्रवाशां खातीर वेगळी सोय सुविधा करून दिवपाची मागणी थंयच्या थळाव्यांनी केल्ली आसा. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केला. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.